ज्या टायमार हांव हांगा पयलेच फावट निवडून येयलो त्या टायमार रामनगरान सगळी 8 काय 9 घरां आसली आनी त्या घरांक एक पब्लीक टॅप आसलो सामको सकयल वॉलसेनाच्या गाड्या कडेन। तेज्या उपरांत हांव निवडून येयल्या उपरांत तो पब्लीक टॅप आमी बाबलेच्या दुकाना कडेन हाडलो। जी पयलींच 8-10 घरां पळय आहा ताका खबर आसतली की तेंच्यांनी कशे त्रास काडले ते। तेज्या उपरांत घरां जाता जाता हळू वाडत गेले आनी तुमी आनी गांवांत म्हाका 5 फावटी कोलवाळे पंचायतीचो लिडरशीप दिली आनी खूब उपकारी आहा। पूण जेन्ना आमदार म्हणून जालो तेन्ना एकूच धास्तें घेतली की ज्या गांवांत म्हाका 5वी फावट निवडून दिवन हेजो मान दिला ज्या गोंयान खंयचोच नासलो। हांव म्हाका त्या टायमार 1986 पयलीच फावट निवडून येयलो आनी येदो व्हडलो टर्म ह्या गांवान मान दिला। खूब अभिमानान गोंयान देशा भायर भोंवला। पण जेन्ना आमदार म्हणून निवडून येयल्या उपरांत एकूच हें आसलें की ह्या गांवांत परत फेट हांवें कितें करप आनी ह्या खातीर पयलीं म्हाका दिसना आनी खंयच्या गांवांत इतक्यो टांकी आहा म्हणून। जवळ जवळ 5 टांकी आतां उबी जाल्यात आमच्या गांवांत। जेन्ना तुमी 1.5 दिसाचे एका सहन केल्यात 2 दिसांनी पाणी आनी तेवूय ना, ही टांकी जी आहा जवळ तुमकां कळना जाय ते टांकयेच्या डबल क्षमता हेजी आहा, डबल आहा। म्हणजे आतां कोलवाळेन ह्या भागाक 200 लिटर पाणी जाल्यार 600 लिटर हांगा तयार जातालें पाणी। त्या इंजिनियरान सांगला तुमकां, तेणें कमी टायम दिला, 6 वरां तुमकां तो दिसाक 12 वरां दिवं शकता। पूण संवय जायत जाल्यार मागीर फुडें केन्ना त्रास जाता म्हणून तेणें पयलींच 6 वरां म्हूण सांगलां। कोलवाळे रामनगरान एक टाकयेचे उद्घाटन केल्लेले खूब दीस ही टाकी बांदून तशीच आसलेली, पेंडींग आसलेली, ताका पायपलायन कनेक्शन दिवंक नासलेलें। ताका लागून ते उदक त्या लोकांक हांगासर मेळनासलें। लोकांचे खूब प्रॉब्लम आसले, खूब वर्सां रामनगरान उदकाचे प्रॉब्लम आसलेले। ताका लागून आयज जे ओपनिंग केल्या उपरांत लोकांक बरें उदकाचे 6 वरां तरी उदीक मेळटलें हे ते जेईन येवन सांगलेलें आहा आनी सगळे लोक बरे खूश आनी आमकां बी आनंदाची गोश्ट आहा ही, कितें उदक हांकां खूब मेळटा म्हणून। उदकाक लागून खूब 15 वर्सां जालीं आतां लोकांची खूब तळमळ आसा आनी 7 वर्सां जालीं टाकी बांद, पण एक थेंब वचोंक ना। आमी मागीर ते कितें केलें, हांव निवडून येयलें तेन्ना इनिशिएट फक्त पयलीं पाणयाचो प्रश्न सोडोवपाचो। पयलीं स्टार्टींग म्हजें टार्गेट तें आसलें की पाणयाचो प्रश्न सोडोवपाचो आनी प्रेसाक सांगलें, मिडिया हाडली, पेपरारूय दिलें की लोकांचे स्पेशली म्हाताऱ्यांचे खूब प्रॉब्लेम जाताले। लोकांक कडसून पाणी हाडून भरून तांकां खूब त्रास जातालो। पयऱ्यान एकदां उदीक येतालें तें सुद्दां सारकें येनासलें।